झालं रे. पिया हाय करता तुमका आई आई कर हाय. नथ असा कानातली असा सो सो हांगसर नाही थोडं सो गायच हे पळयात हांगसर सो गायज पावली आम्ही दोडा मार्गा सो हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर सकाळी सकाळी अशें फ्रेश बीन जालें. आतां पुजा बीन करून घेवपाक जाय आणि तेच्या मागीर म्हणटात तशें संजुगेर वचपाक जाय. सो आयज आसा लास्ट ब्रेस्तार म्हणटात तसो म्हटल्यार मार्गशीर्श ब्रेस्तार. सो तेका लागून थिंगेर वचपाक जाय. सो सगळ्यान पयलीं म्हणटात तशें आतां च्या घेवपाक जाय. च्या घेवन बीन मागीर प्रॉपर रेडी जातलें आणि तेच्या मागीर वचपाक वयतले आणि सायड बाय सायड म्हणटा तशें सोमतीच पार्सलाय म्हाका घेवन वचपाक जाय. सो पॉसिबल जालें जाल्यार आयज ऑर्डरी सगळे पोस्ट करतले अशें म्हणून प्लॅनिंग आसा. सो पळोवया आतां कशें कितें प्लॅनिंग जाता तो म्हणटा तसो. सो सगळ्यान पयलीं हांगसर पुजा करून घेता तेच्या मागीर प्रॉपर रेडी जाता आणि तेच्या उपरांत मागीर तुमकां अपडेट दिता. हांगसर हांवें थोडेशे कपडे बीन पॅक करून दवरला हे पळयात. सो वयताना खंय वयताना मेन म्हटल्यार कपडे घेवन वचपाक जाय आणि सद्या तर हो ड्रेस घातला हांवें. सो सांजच्या टायमार मागीर सेपरेट ड्रेस घेतलेच कारण चडशे लोक अशे सांजचे येता न्हय पांयां पडोंक बीन तेका लागून. सो आतां सिंपल म्हणटा तशें कारण वयच्या वचून मातशें आईक बीन हेल्प करची पडटली तेका लागून सिंपल असो ड्रेस घातला. किचनान मागीर ते हे जाता न्हय कपडे म्हणटा तशें लोळटात तेका लागून. सो अशा तरेन प्लॅनिंग आसा. सो चला सगळ्यान पयलीं पुजा करून घेता तेच्या मागीर शिरो खाता आनी तेच्या मागीर वचपाक वयता. ओके सो चला. साडे णव जाली 9:30. सो गायज हांगसर म्हजी पुजा बीन करून जाली. आतां हांव खातलें शिरो. पळयात मम्मीन शिरो केला. शिरो येयात तुमी बीन खावपाक. सो शिरो एन्जॉय करप आनी मागीर म्हणटा तशें वचपाक भायर सरप. पार्सलाय बीन घेवपाक जाय जी काल लेट जायसर आमी पॅक केले भरपूर अशी पार्सलां. सो ती म्हणटा तशी आतां घेवन वचपाक जाय. सो जालें जाल्यार मागीर ती पोस्ट करतली. पळोवया कशें कितें तें. टायम गावलो जाल्यार मागीर पोस्ट करपाची आयज अशें म्हणून प्लॅनिंग आसा आमची. सो चला शिरो बीन एन्जॉय करता आनी मागीर रेडी बीन जाता प्रॉपर आनी मागीर मेळटा. ओके पळयात आईची पार्सलां आमची रातभर बसून आमी ना इतली पार्सलां पॅक केल्या आनी आतां ती म्हणटा तशी घेवन वयतली आमी. आनी टायम दाखयता तुमकां. हो पळयात टायम म्हणटा तसो. आई फोन करता लेट जाला आमकां ऑलरेडी आनी सगळी कडेन म्हणटा तसो पसारो पडला कारण रातभर मसालो पॅक करूंक बसलेली न्हय तेका लागून तो आनी उखलपाक सद्या टायम ना. सो मम्मी करतली मागीर मातशें. सो पळयात. सो संजय आनी एक रॅप मारता म्हणजे मागीर बरें जातलें. सो अशा तरेन आनी तेच बरोबर हांगसर हांवें थोडेशे कपडे घेतले पॅक केले जे म्हाका रातचे जाय पडटले ते म्हणटा तशें. सो चलो ह्या म्हणटा तशी त्या म्हणसर हो करून घेतलो मातशें अशें एक सिंगल रॅप. प्रॉपर न्हय रेडी जावपाक सद्या म्हणटा तसो टायम ना कारण ऑलरेडी आई फोन करता आनी लेट जाला आमकां भरपूर तेका लागून. आनी म्हणटा तशें ब्रेस्तार जो आसा न्हय तो संजय पुजतलो तेका लागून. सो बेगीन आमकां जाता इतले घरा कडेन पावोंक जाय. सो चला हे सगळे म्हणटा तशें घेता बीन पार्सलां बीन आनी मागीर वचपाक भायर सरता आमी. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी. आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतले आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो फायनली म्हणटा तशी रेडी जाली भायर सरली आतां वचपाक म्हणटा तशें. आनी तेच बरोबर मातशी अशी गडबड जाली कारण भरपूर अशी पार्सलां आसा न्हय तेका लागून सगळी गडबड जाली म्हणटा तशी. सो ऑलमोस्ट जालें डन. तर चला या म्हणटा तशी आयज संजुगेर ब्रेस्तार कसो कितें पुजता हें तुमकां फुडें कळटलें. तेच बरोबर भरपूर एन्जॉय करया. फूल ब्लॉग पळया. ओके
सो चला तर. सो गाईज फायनली म्हणटात तशी आमी पावली घरा कडेन आनी पार्सलां घेवन येता म्हण सर नाका शेवट जालो आमकां स्पेशली बायकीचेर इतली पार्सलां हाडप म्हटल्यार न्हय खरेंच. आनी तेच्या भायर म्हजे बॅग बीन आसलें न्हय सो जस्ट नाव पावल्या अजून घरान वचोंक ना. सो आतां म्हणटा तशें संजय फ्रेश बीन जातलो आनी मागीर पुजा करपाक बसतलो. सो अशें आसा. सो आयचो ब्रेस्तार जो आसा न्हय तो संजय पुजतलो. हरशी तेजो भाव बीन पुजता बट ते कांयच पॉसिबल ना हॉलिडे घेवपाक तेका लागून संजय पुजतलो पार्सलां फेत लायल्या. सो चला आई येयल्या ऑलरेडी तापयतली आमकां कारण लेट जालो तेका लागून. सगळेच आन्सर न्हय थोडीशी संजयाक म्हणटा तशी हेल्प करता म्हणल्यार आतां पुजेक हे करतलो न्हय तो ब्रेस्तार पुजतलो न्हय सो तेका म्हणल्यार थोडीशी हेल्प करया म्हणजे इजी वयतले. हरशी तेजी भयण आसताली बट ह्या वर्सा तेजी भयण ना सो तेका लागून म्हटल्यार मातशी तेका बरें पडटलें. तर आन्सर हे पळयात अशे तरेन न्हय तेंच्यांनी ऑर्डर केल्ले सो बरें दिसता न्हय. सो तिका मातशी रेडी करता आतां सद्या. हे पळयात नथ आसा कानातली आसा सो मातशें बरें पडटलें. आनी भरपूर अशे कपडे आसा पळयात हांगसर कपडे बीन येयल्या. मागीर इयरिंग्स येयल्ली नेकलेस येयला अशें खुबशें कितें कितें आसा. सो तिका आतां रेडी करतली आमी आनी मागीर संजय पुजा करपाक स्टार्ट करतलो. अजून रांगोळी बीन घालूंक ना सो बारीक बारीक मातशीशी एक हेल्प करता म्हणसर टायम असोच केलो म्हटल्यार रेडी करता वस्त्रां बीन रेडी करता म्हणसर. सो अशे तरेन अशें मागीर बांदूंक गावलें न्हय फाटसून तेका नाल्लाक. हरशी तेजो भाव पुजता म्हटल्यार पयलीं तेजी आई पुजताली मागीर तेजी भयण पुजताली मागीर भयण लग्न जावन गेली तशी तेजो भाव पुजपाक लागलो. सो ह्या वर्सा तेज्या भावाक पॉसिबल जावंक ना रावोंक तेका लागून आतां संजय पुजतलो. बरें कितें सो मागीर दाखयता तुमकां कशें कितें तें पुजा बीन करता तें. ओके सो मातशीशी रेडी करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके बांदूंक गावली मातशी नाल्लाक कितें हय न्हू जाय तितलें कट करता मागीर. सो गायज चला हें मातशें रेडी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके
समोर किंवा देवीच्या छायाचित्रासमोर बसून श्री महालक्ष्मी व्रतकथा व महात्म्य यांचे वाचन करावे. व्रताचे उद्यापनाच्या दिवशी तो गायज हांगसर न्हय पुजा बीन जाली. तर आता आमी वयता पोस्टान, म्हटल्यार दोडामार्गार पोस्टान वयता आनी चणे खाता. ताका लागून गाल मोठो दिसतलो. सो दोडामार्गार न्हय पोस्ट करपाक खूब इजी वयता, चड गर्दी नासता कंपेर टू म्हापसा. म्हापसा भरपूर टायम वयता. सो सगळीं पार्सलां घेतले. आतां पळोवया कितल्या मेरेन जाता तें, कारण 2 म्हटल्यार बंद पोस्ट आनी सद्या जाल्ली आसा डेट. सो चला फटाफट पोस्ट करून येवया. सो गाईज पावली आम्ही दोडामार्गा. सो थोडी पार्सलां संजय घेऊन गेला आणि पळोवया गर्दी आसा की ना ते. हे पळयात हांगसर रस्त्या लायनीकूच आहा पोस्ट ऑफिस. सो थोडी पार्सलां आहा ती आतां म्हणटा तशी बाकीची व्हरतली. थोडी हेली तिनी. ही पळयात इतली उरल्या सद्या. ही पळयात कितें आसता कितें. सो गायज आमी न्हय पार्सलां म्हणटा तशी पोस्ट करपाक दिल्ली आसा. भरपूर मातसो टायम वयतलो कारण पार्सलां आमची चड आसा न्हय ताका लागून. सो सद्या आमी वेट करता कारण आमकां स्लिपी बीन मेळोंक जाय न्हय ताका लागून. आनी हें काम जालें न्हय काय मागीर आमी मार्केटान वयतली मातशी. थोडेंशें कितें जाय घेवपाक जाय. सो तें आईन हाडपाक सांगलां. सो हें काम बरें जालें. आयज हिची हॉलिडे बी आसली न्हय. सो पोस्ट सगळीं पार्सलां बरी जाली. सो पळोवया आतां कितले वेळान जाता तें. मागीर बाजारान वचूंक जाय न्हू रे. आयज थोडी मे बी जातली पोस्ट आनी थोडी फाल्यां जातली कारण तेचो टायम जाय येयलो आतां. 2 रोखडी जातली. आमी येयलेच 1:30 सुमार. पळोवया कशें कितें. सो गायज फायनली जालें आमचें. कितलो टायम लागलो ना. भरपूर पेशन्स जाय ऑर्डरी पोस्ट करपाक. म्हटल्यार एक्चुली चडशे संजूच पोस्ट करता न्हय आनी हे पळयात केदे मोठे स्लीप गावली. सो टोटल 11 ऑर्डरी पोस्ट केले आयज आमी. तर आतां आमी वयता बाजारान म्हणटा तशी. चला चल या आतां बाजारान कितें घेवया. भूकूय लागली इतली पोटाक भूक लागली ना. आनी तेच्या भायर न्हय ऑर्डरी पोस्ट करपाक खरेंच पेशन्स जाय जे संजया कडेन आहा. इतलो टायम लागता ना बसोंक जाय सामकें न्हू. हय फाल्यां नाल्यार ताका त्रास जातलो आसलो. आनी इतले ऑर्डरी पोस्ट करपाक बरो टायम वयता न्हय. सो फायनली जालें बरें जालें. ओवरऑल 11 ऑर्डरी तर सारके जाले पोस्ट. सो चला आतां बाजारान या थोडेशें कितें शॉपिंग करया आनी कितें खावपाकूय घेताले. भूक लागली ताका लागून. सो हांगसर न्हय थोडीशी आमकां महालक्ष्मीची बुकां बी जाय आसली आनी डबल सायडेड टेप. सो संजय ते घेता सद्या हांगसर. आनी प्रॉपर आमी न्हय सद्या दोडामार्गार आसा. ही पळयात साडयांचे शॉप बीन ते पळयात. 2026 न्हय कॅलेंडर बी येयले ते पळयात. सो 5 बुकां घे. हय 5 बुकां घे महालक्ष्मीची. म्हाका न्हय डबल सायडेड टेप जाय आसली. ते फ्रेम्स स्टीक करूंक जाय न्हय ताका लागून. टायम कितें जाला खबर आहा तुका. 4:15. सो गायज सांजची जाले 4 हो पळयात संजय सांगसर. आनी आतां न्हय म्हणटा तशी जेवणाची तयारी सद्या चालू आसा. आई जेवण करता. ही पळयात आई हांगसर आसा. आनी आतां करतली आई पुरणपोळी. सो मागीर तुमकां दाखयता. ओके थोडेशें जेवण आमी करून घेतलें. व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता. वदळच्यान करूंक नासलो मातशेंशें किचनान बिजी उरलें.
सो मुळ्याची भाजी, त्याच्या उपरांत छोले केले, डाळ केली, आईन केली हा. सो आता शीत करूंक जाय, कापां फ्राय करूंक जाय. सो त्याच्या मागीर पुरणपोळी करतली. सो दाखयता तुमकां. आनी हांगसर आसा कट जे आईन दिला खा म्हणून. सो धंय घातले आता आनी त्याच्या मागीर पोळी कशें केली. सो गायज हे पळयात, हांगसर म्हणटा तशें आईन पुरणपोळयो करपाक घेतलेल्या आनी बरें जाल्ले सामकें टेस्टी अशें. पुरण जें आसा न्हय तें तिणी फातरीचेर वांटून अशें रेडी केल्लें, एकदम घट्ट अशें म्हटल्यार सुटसुटीत सामकें म्हणटा तशें. आनी हांगसर भरून म्हणटा तशें मागीर लाटप बीन चालू असलें. आनी सायड बाय सायड म्हणटा तशें संजूचे कजन सुद्दां हेल्प करताले. म्हटल्यार म्हाका पुरणपोळी तर करपाक येना, ताका सुद्दां येना, बट तेणी ट्राय केली आनी अशे तरेन पुरणपोळयो जाल्ले. सो गायज हे पळयात, हांगसर 2 पुरणपोळी न्हय आईन करून घेतले. पळोवं शकता तुमी, बरें टेस्टी दिसता, कलर सुद्दां बरो येयला. सो अशेच तरेन बाकीचे आतां न्हय बेगीन अशें करून घेवपाक जाय. सो गायज हांगसर न्हय पुरणपोळी बीन करून जाली आनी आतां सद्या म्हणटात तशी कापां फ्राय करता आमी. सो हांगसर आसा संजूचे कजन, हे पळयात कापां काडटा आनी पुरणपोळी भरपूर केले आईन, दाखयता तुमकां. ओके, सो हे पळयात चला रे. पिया हाय करता तुमकां. आई हाय कर. हाय. सगळी हाय करता तुमकां, हांवूय हाय करता. सो पुरणपोळी केल्या आईन, तुमकां दाखयता. सद्या जेवण करप चालू आसा, ऑलमोस्ट जेवण सगळें जाल्लें आसा. सो फकत कापां तितली उरल्या. आतां पुरणपोळी दाखयता तुमकां कशी केल्या ती, मुद्दाम कमेंट करून सांगात तुमी. सो गायज हे पळयात, हांगसर आसा पुरणपोळी, पळोवं शकता तुमी. कशें जालें कमेंट करून सांगा. आतां भरपूर केलें हे पळयात आईन. सो आतां सगळीं येयल्या उपरांत न्हय रोखडें काबार जातलें. पयलीं पान दाखयतली आनी तेच्या मागीर आमी खाण घेतली. आनी हांगसर हे पळयात पिया आसा. सो अशा तरेन आमी पुरणपोळी केल्या आनी प्लस कितें कितें जेवण केलां न्हय तें सुद्दां मागीर तुमकां दाखयता आयचें स्पेशल कितें आसा तें. पळयात हांगसर आसा मुळ्याची भाजी, पळोवं शकता तुमी. आसा वरण, म्हटल्यार दाळ म्हणटात तशी. ही पळयात पळोवं शकता तुमी. सुक्के अशे छोले केले आईन, हे पळयात. अशा तरेन आयचें स्पेशल जेवण आसा. एंड लास्ट म्हणटा तशी बटाट्याची कापां, ही पळयात. तरी अजून फ्राय करप चालू आसा. पुरणपोळी. माई श्री पीठे सुरपूजिते शंकरदत्त गदाश्री महालक्ष्मी नमोस्तुते दंतमुक्ते सदादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यांतरेते. तर सांजच्या टायमार न्हय कोण कोण येता न्हय तशें चालू असले प्रसाद बीन घेवपाक, पांया पडपाक. आनी तेच्या उपरांत हांगसर पान बीन दाखयले. सो सगळीं म्हणटा तशी संजूची मावशी मागीर तेंचे कजन्स बीन सगळीं बसून हांगसर जेवतालीं आमी, एन्जॉय करतालीं, गजाली बीन चालू असले. बरें जेवण असलें. पुरणपोळी, कापां, दाळ, शीत, मुळ्याची भाजी, छोले, अशे तरेन आईचें जेवण असलें स्पेशल सामकें. आयज आमी न्हय जस्ट नाव म्हणटा तशी जेवली बीन. आयज खूब दिसांनी बेगिना म्हणटा तशें. टायम जाल्लो आसा 9:30 आनी त्याच बरोबर ड्रेस बीन कांय हांवें चेंज करूंक ना, आसुनी म्हटलें. सो हो ह्याच ड्रेसाचेर फूल डे आसा. सो आतां हात पांय बीन धुतले, मातशें अशें फ्रेश जातलें आनी मागीर म्हणटा तशें न्हिदपाचें. सो अशें आसा. सो सगळीं बसल्या थंय. आतां म्हटलें व्हिडिओ एंड करया, नाल्यार थंयच उरतलो ताका लागून. सो म्हणटा तशें बरे तरेन ब्रेस्तार जालो आयचो. आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचो देव बरें करूं. बाय बाय. बाय. गुड नाईट. बाय बाय.